अवेडे केपेच्या ग्रामसभेत अवेडेचो पायापूल तशेंच दर वर्सा पावसान बुडपी पाड्डेच्या पुलाविशीं चर्चा जाली। येरादारी खातीर हे दोनूय पूल सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें थळाव्यांनी पंचायतीच्या नदरेक हाडून दिलें। पायापुलाक दुरुस्तेची खर गरज आसा, तर दर वर्सा पावसात पाड्डेचो पूल बुडिल्ल्या कारणान पुलाक पोंदा वेरो गेल्यात। देखून पंचायतीन हातूंत लक्ष घालून संबंधीत खात्याकडेन हे विशीं उलोवप करचें अशी मागणी ग्रामसभेत जाली। मजगतीं ही ग्रामसभा सरपंचाच्या गैरहाजेरीत जाली। मेन म्हणल्यार कशें आसा, जे इलेक्ट्रिसिटीचे जे पळय केबल जे पळय घातलेले ते केबल मागीर माती घालून ते पुरयले आनी पुरोवन जातकीर तेजे टेंडर जाल्लो जे जे करप जी पळय आसा पळय फातर ते तेका मांडून हें केल्लें आनीक लोकांक खूब त्रास जावपाक लागले ते करप आसले कारणान। आनीक जे फोर व्हिलर जे पळय आसा पळय ते करपाक वचोन काही गाडयो पंचार जावपाक लागल्यो। तेन्ना आमी आवाज उठयल्लो की ताबडतोब जे पळय जे केबल घातले कडेन आसा थंय जे पळय आसा तो दामोर घालून हें करची म्हणून सरकारा कडेन मागता की हे जे पळय केलां ते ताबडतोब ते स्ट्रेंथ येवपा खातीर करप हें करून तेजे वयल्यान दामोर घालपाची गरज आसा। आयज आमची ग्रामसभा आसलेली आनी आयज मेन ग्रामसभे म्हणल्यार आज आमचे सरपंच ना, सो डेप्युटी सरपंचान ती प्रोसीड केला विथ गव्हर्मेंट ऑफिसर्स। सो आमी काही ग्रामसभाक एक इश्यू मांडटाले, जो मेन आमचो कनेक्टिविटी अवेडे ब्रिजाचो आनी एक फुटब्रिज जो आमचो गेले 4-5 म्हयने पयलीं बंद केला। सो आमी आज परत विचारलें, ग्रामसभेक पयलीं विचारलें की बाबा तेजेर कितें आसता हें करा, स्टेबिलिटी रिपोर्ट हें करा म्हणून। पूण अजून तरी आसा ती म्हणटा लेटर वर्क केला काय केला, पूण अजून एक्झॅक्टली पंचायतीक तेय ब्रिजाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना आनी तेय ब्रिजाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना। आतां सांगपा म्हणल्यार तोय ब्रिज जर सिंगलाक त्रास जातलो, फाल्यां पावस येतलो परत हो ब्रिज बुडटलो आनी हो मेन इश्यू जो कितलोशेच वर्सां चलता तेजेर अजून कांय जायना। आनी एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट जेन्ना गव्हर्मेंट तयार करून धाडूं शकना पंचायतीक आनी पंचायती तेजेर कितें कॉरस्पॉन्डन्स करता तेजेर जर घेना जाल्यार म्हाका दिसता कितें चलता तें कोमा गेल्ल्या भशेन दिसता गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आयज सांग म्हाका, आयज पंचायत सेक्रेटरी मिटींग तेणी कितें आन्सर दिलें हेचेर? आयज आमी तांकां विचारला, तांकां आमी परत रिमांयडर तेमी लेटर केलें जाल्यार रिमांयडर लेटर करपाक लायिल्लें आसा। आमदाराकय करा म्हूण सांगला, सगळ्या ऑथॉरिटीक लेटर करा म्हूण सांगला, कित्याक एक PWD करून उपयोग ना। कित्याक आमकां खबर आसा आमी कितलेशे डॉक्युमेंटेशनाचेर वयतात, थंय पेपर या आनी कशे पेपर दवरतात ही गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनां तेंचे ते फॉलोअप नासता। सो तांकांय फॉलोअप करा म्हूण सांगला आनी एक परत कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे कडेन डिटेल रिपोर्ट आसा तो घेया म्हूण सांगला। केन्ना म्हणल्यार परत धाड म्हणला? परत आयचे हेतून परत तांकां रिमांयडर लेटर धाडा म्हणून। मेन इश्यू डिस्कशन जालें तें अवेडेचो फुटब्रिज आनी पारोडा आनी अवेडे गांवां बद्दल फाटल्या पावसांक सुद्दां हे दोनी पुला बद्दल लोकांनी एक कन्सर्न केल्लें की हे दोनी सेफ ना म्हणून। खंय तरी फुटब्रिजाक मदीं निर्माण जालें, तशेंच जो पारोडा ब्रिज आसा तेका सकयल खंय तरी एयर जालें। हेजी पंचायतीन दखल घेवन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हेजे बद्दल बरोवन पळयलें, पूण आजून हेजो स्टेबिलिटी रिपोर्ट कितें घडलां कितें ना तें आजून येवना। लोक हेजे बद्दल लोकांनी अशें म्हणलां की खंय तरी पंचायतीन स्ट्रॉंग हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी परत एक फावटी ह्या बद्दल पळोवपाक जाय की लेटर बरोवन जे डिपार्टमेंट PWD WID आसा तेंकां कळोवपाक जाय, कित्याक हो खंय तरी लोकां खातीर डेंजर आसा। एक कडेन स्कूल आसा, दुसरे कडेन खूब तेंप जालो तेजी मेंटेनन्स करता जो फुटब्रिज आसा। आनी पंचायतीक सांगलां की परत एक फावटी हेजेर लक्ष घालचें म्हणून आनी पावसा पयलीं हेजो निर्णय जावचो। जे स्टेबिलिटी रिपोर्ट आसा ताजो हांव गोमंतक TV खातीर अवेडे केपेच्या सुस्तानूच पळयलें।